समील बाब, आयज जशें BJPचे कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाल्ले आसा, RGचे जाल्ले आसा, तशें आयज इंडिया अलायन्साचे सुद्दां कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाल्ले आनी तशें TMCचो इंडिया अलायन्सा वांगडा खंय तरी टायअप आसा, सपोर्ट आसा. गोंयांत कशें सिट्युएशन आसा आनी तुमचो पॉयंट ऑफ व्यू कितें आसा? काँग्रेस पक्षान आपले दोन्ही कॅन्डिडेट नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा डिक्लेअर केले आणि दोन्ही कॅन्डिडेट बरे आसा. कारण एक कॅन्डिडेट वेल एक्सपिरियन्स, दुसरो कॅन्डिडेट अपकमिंग इन पॉलिटिक्स. सो बाब रमाकांत खलप नॉर्थाक आणि बाब कॅप्टन विरियाटो साऊथाक. सो म्हाज्या हिशोबान की सध्या जे वातावरण आसा ते BJPच्या अगेन्स्ट बऱ्यापैकी वातावरण आसा आणि त्या खातीर इंडिया अलायन्साचो रोल हो महत्वाचो रोल आसा. कारण आज आमी जर देशाचे कॉन्स्टिट्यूशन सांबाळटले, देशाचे संविधान जर सांबाळून दवरतले जाल्यार BJPक घरा धाडपाची गरज आसा. त्या खातीर म्हाका दिसता इंडिया ब्लॉक हो पूर्ण ताकदीन एकी कडेन रावपाची गरज आसा आनी रावतलो. जशें आयज गोंयांत म्हणटा तुमी की एक इंडिया ब्लॉक निवडून येवपाक जाय, इंडिया ब्लॉक एकी कडेन रावतलो. जर BJP अगेन्स्ट झगडपाक जाय जाल्यार आयज RG सुद्दां तुमच्या वांगडा आसपाक जाय, पूण RGन सुद्दां आपलो कॅन्डिडेट फायल केल्लो आसा. तितून खंय तरी वोट स्प्लीट जावपाचे शक्यताय दिसता तुमकां, जावं कशें दिसता? आता प्रत्येक पक्षाक त्या पक्षान निर्णय घेवप आसता की आपण इलेक्शन कॉन्टेस्ट करप काय ना करप, कारण दिस इज अवर डेमोक्रेसी. आता आमी जर BJPच्या अगेन्स्ट जर सगळे एकीकडे येवपाची जर आमी गजाली करता, जो भाशा करता आणि सगळ्यांचे प्रयत्न जर आसा की BJPक हरोवपाक जाय, जाल्यार म्हाका दिसता RGचो जो रोल आसा तो सुद्दां अशाच पद्दतीचो आसपाक जाय आसलो की सगळे एकीकडे येवन BJPक आमी हरोवया. आणि तशें जाल्यार तें खूब सोंपें जातलें. पूण तरी पण आज लोकांनी एक विचार केल्लो आसा की मतां जरी स्प्लीट करपाक कोणी उबे रावले जाल्यार ती म्हाका दिसता ह्या इलेक्शनाक मतां स्प्लीट जावची ना. कारण लोकांचो एक उद्देश आसा की ज्या पक्षान गेली 10 वर्सां जाली वेगळी वेगळी आश्वासनां दिवन जे सत्तेर येयले, ज्यांच्यांनी लोकांक फटयले अक्षरशः, ते मागीर करप्शन जावं, ते मागीर नोकरी जावं, ते मागीर वेगळ्यो वेगळ्यो गोष्टी जावं, मागीर आमची म्हारगाय जावं, मागीर इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमचो रुपी व्हॅल्यू जावं, वेगळ्या वेगळ्या इश्यूंचेर ह्या भारतीय जनता पक्षान लोकांक आमिशा दाखोवन जी सत्तेर येयल्ली आसा ते आज लोकां समोर उगडे पडलेले आसा. त्या खातीर लोकांनी ठरयल्लें आसा की कोणीय जरी रावले, कारण रावपाक कोणाक आमी आडोवंक शकना, पूण खंय तरी लोकांनी ठरयल्लें आसा की ह्या इलेक्शनात सगळे एकीकडे येवन भारतीय जनता पक्षाच्या अगेन्स्ट मतां मारतले. जशें तुमी आतां ठरयल्लें आसा की BJP इज अ लोन ऑपोजिशन फॉर इंडिया अलायन्स, BJPच्या कॅन्डिडेटांचेर कितें म्हणणें आसा, जशें नॉर्थ एज वेल एज साऊथ? आता नॉर्थाचो कॅन्डिडेट आमकां खबर आसा गेली 25 वर्सां जाली श्रीपाद भाऊ निवडून येता. 25 वर्सां जाली निवडून येयल्या नंतर ते जवळ जवळ 15 वर्सां जाली मंत्रीपद तांणी भोगलां. पण जशा पद्दतीन नॉर्थान जे लोकांच्या मदीं चर्चा आसा की श्रीपाद भाऊन ज्या पद्दतीन गोंयचे इश्यू पार्लमेंटान मांडपाक जाय आसले, तो मागीर म्हादईचो इश्यू जावं, आज गोंयांत ज्या पद्दतीन कन्वर्शनां जाता, गोंय डिस्ट्रक्शनच्या मार्गार आसा. सो वेगळे वेगळे इश्यू जे गोंयचे आसा, आमचे वेगळ्यो वेगळ्यो नदी ज्यांची वॉटरवेज केल्ली आसा सागरमाला प्रोजेक्टा अंतर्गत. सो हे वेगळ्या वेगळ्या इश्यूंचेर गोंयचे खंय तरी गोंयकारपण म्हणजे गोंय सांबाळपाक जे श्रीपाद भाऊन म्हाका दिसता आवाज काडूंक जाय आसलो, तो म्हाका दिसता खंय तरी आमकां आयकूंक मेळूना. आता सावथाच्या बाबतींत जर आमी पळयत, भारतीय जनता पक्ष म्हणटा की तेंचे संघटनात्मक काम, तेंचे कडेन बऱ्यापैकी संघटनाची फळी आसा, बऱ्यापैकी कार्यकर्ते आसा. आनी आमकांय खबर आसा की ज्या पद्दतीन आमी आतां पळयता की जसो तेंच्यांनी कॅन्डिडेट दिल्लो आसा सावथाक, पल्लवी धेंपो, ड्यू रिस्पेक्ट टू पल्लवी धेंपो, नारी शक्ती ड्यू रिस्पेक्ट. पूण तेंच्या मदीं भारतीय जनता पक्षा मदीं खुबशी महिला ज्यो शिक्षीत, उच्च शिक्षीत आसा, जेंच्यांनी पक्षा खातीर खूब तळमळीन काम केल्लें आसा, अशी चर्चा आसा की तेंच्या मदली कोणाक तरी दिवपाक जाय ती तिकेट भारतीय जनता पक्षान. पण फायनली तेंच्यांनी ठरयलां की खंय तरी त्यांच्या कार्यकर्त्यांक डावलून खंय तरी नवीन उमेदवार हाडप. पण म्हाका दिसता लोकांनी विचार केल्लो आसा की हे खेपे तेंच्यांनी कितकेय प्रयत्न केले जाल्यार गोंयची दोनूय सिटां ही भारतीय जनता पक्षाक खूब जड वयतली.
तशेंच आयज तुमी इंडिया ब्लॉकाक सपोर्ट करता तितून आमी पळयत जाल्यार काँग्रेसीचो जो सावथ गोवाचो सिटींग MP आसा तेका खंय तरी काँग्रेसीन सायडीक काडला आनी एक नवीन फेस दिल्लो आसा जो केन्नाच निवडून येवंक ना आनी राजकारणात नवीन आसा पूण जो वेल एक्सपिरियन्स्ड MP आहा तेका सायडीक दवरला तेचेर कशें पळयतात सी खरें म्हणशाल्यार कोणाक तिकेट दिवप हो काँग्रेस पक्षाचो अंतर्गत विशय तेजेर हांव चड भाश्य करिना पण जनरली आमी एक कॅन्डिडेट जो काँग्रेसीन दिला खास करून कॅप्टन विरियाटो त्याच्या संदर्भात तर तो म्हाका विचारीत तो काँग्रेसचो जरी कॅन्डिडेट जालो जाल्यार तो एक्स आर्मी मॅन ती अत्यंत महत्वाची एक्स नेवल ऑफिसर तो आनी आमी समस्त देशवासी आनी आमचे गोंयकार हे सदींच सोल्जर जे आसता पळय आमचे ते आर्मी नेव्ही जावं हांकां एक मोठ्या मान सन्मानान पळयता कारण ते सोल्जर आज आमकां सगळ्यांक सुरक्षीत दवरता म्हणूनच आमी आज सुशेगाद रावूंक शकता ते आपली जिवाची पर्वा न करता देशाक सुरक्षीत दवरपाक आनी देशवासियांक सुरक्षीत दवरपाक लागता त्या खातीर कॅप्टन विरियाटोक हांव पळयता आसतना फक्त काँग्रेसचो कॅन्डिडेट म्हणून पळयना तो खंय तरी आमचो एक देशा खातीर झगडलेलो म्हणजे देशाच्या रक्षणा खातीर जाणी काम केलें आनी खास करून जे रिपोर्ट्स येता तातूंत तो एक्स कारगिल म्हणजे कारगिल जे वॉर जालें तातूंत तो वन ऑफ द वॉरियर आसलो म्हणजे आमचे खुबशे सैनीक त्या वेळार कारगिल युद्धान लढले तातूंतलो तो एक सैनीक अशें ही आमकां अभिमानाची गोष्ट त्या खातीर कॅप्टन विरियाटोच्या बाबतींत म्हाका जाल्यार दिसता की दो इज अ काँग्रेस कॅन्डिडेट समस्त सावथ गोवाच्या लोकांनी ताका एक रिस्पेक्टान पळोवन एक आमचो एक्स आर्मी मॅन एक्स सोल्जर जाणे आपले खुबशीं वर्सां देशा खातीर दिली त्या दृश्टिकोनाच्यान पळोवन ताका लोकांनी मत मारपाची गरज आसा आनी त्या खातीर म्हाका दिसता तेजो खंय तरी ताका फायदो जातलो.